पणजे स्मार्ट सिटी टीमीन दुसरो पावंडो हुपला। स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अंतर्गत इमॅजिन पणजे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड कंपनी तयार केल्या। ह्या कंपनीचो लोगो निश्चित करपाक कंपनी थळाव्या लोकांकडल्यान कंपनीचे चिन्ह निश्चित करपाक एका सर्तीचे आयोजन केला। ह्या सर्तीत पहिले इनाम फावो जावपी सर्तकाक 25,000, दुसरे इनाम फावो जावपी सर्तकाक 15 आणि तिसरे इनाम फावो जावपी सर्तकाक 10,000चे इनाम दितले अशी माहिती पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर हांणी दिल्या। तशेंच स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खातीर केंद्रा कडल्यान गोंयाक 3 प्रकल्प मंजूर जाल्यात अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। आयडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली। स्पेशल पर्पज व्हेकल ही करपाक जाय आशिल्ली ती आमकां काल सांजची इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मेळ्ळा। ताजें आमी नांवूय दवरलां, इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड हें ताजें स्पेशल पर्पज व्हेकलाचें नांव आसा। कंपनीचो रजिस्टर ऑफ कंपनीज आसा ताजे कडल्यान आमकां इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मेळ्ळी। बाकीचे आमी जर शेअर होल्डिंग पॅटर्न जर पळयत ह्या SPVचे जाल्यार कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी तांचे 40% शेअर होल्डिंग आसा। स्टेट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ताजे 40% शेअर होल्डिंग आणि EDC आणि GSIDC हे उरिल्ले 10% ताजे शेअर होल्डिंग आसा। ताजो फुडलो पावल म्हणून सिटी एडवायझरी फोरम हेंय करपाचें ठरयलां सो दॅट आमकां लोकां कडल्यान आनी बरे सजेशन्स मेळटले, बऱ्यो थोड्यो आयडियाज मेळटल्यो। म्हणून हांव तुमच्या माध्यमांतल्यानय अपील करतां की कोणाकय जर दोज हू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दीस फोरम कॅन कम टू अस और गिव देयर विलिंगनेस, दॅट वील हेल्प अस। डिझायन युअर स्मार्ट सिटी लोगो हे कॉम्पिटिशन आज अनाउन्स करता, ताजे डिटेल्स आमी सबसिक्वेंटली दितले। पूण लोकां कडल्यान आयडिया येवच्यो। आमची पणजी सिटी जी एक हेरिटेज कॅरेक्टर आसा, एक मॉडर्न कॅरेक्टर आसा, हो सगळे एस्पेक्ट घेवन आमचो ह्या स्पेशल पर्पज व्हेकल कंपनीचो इमॅजिन स्मार्ट पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड ह्या कंपनीचो लोगो लोकां कडल्यान येवचो। सो ताका लागून आयज हे कॉम्पिटिशनय अनाउन्स करता। ताजे फर्स्ट प्रायज फॉर द लोगो, सिलेक्टेड लोगो will be 25,000 rupees, second prize will be for 15,000 rupees and third prize, third selected logo will be 10,000 rupees. आमकां 3 प्रोजेक्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटान पणजे खातीर सँक्शन केल्या इमिजिएटली। एक पयलो म्हणजे नॉन रेव्हेन्यू वॉटर। आमी खूबदां पळयता की उदक आमी सप्लाय करता खंय तरी अपव्यय जाता, खंय तरी वेस्ट वता, बिलींग जायना। सो हे सगळे सारकें करपाक आनी लोकां पर्यंत उदक पावपाक हे कशें करप हाजेर एक स्टडी प्रोजेक्ट आनी दॅट स्टडी हॅज टू बी इम्प्लिमेंटेड इन प्रॅक्टिकल। सो असो टायपचो हो एक प्रोजेक्ट आसा आनी तो जॉयंटली PWD आनी स्मार्ट सिटी SPV आनी कॉर्पोरेशन हे तिनी ताजे जोड पालवान हो प्रोजेक्ट स्टडी जातलो आनी इम्प्लिमेंट जातलो। दुसरो म्हणजे आमी प्रोजेक्ट घेता तो अंडरस्टँडींग पोटेन्शियल ऑफ म्युनिसिपल टॅक्सीस। म्हणजे आमी खूबदां टॅक्सीस म्युनिसिपालिटीचे आसता कलेक्ट जायना, शॉर्टकमिंग्स आसता, डिफिकल्टीज आसता कलेक्ट करपाक। सो हाऊ वी कॅन यूज टेक्नॉलॉजिकल इंटरवेंशन्स इन कलेक्शन ऑफ टॅक्सीस, ऑफ म्युनिसिपल टॅक्सीस, लोकल लेवीज। हातून कितें आमी बदल करपाक शकतले, सिस्टम्स चेंज करपाक शकतले, थोडे फार इजी करपाक शकतले। म्हणजे लोकांक घर बसल्या जर टॅक्स भरपाक मेळ्ळो ऑनलायन ऑर वॉट एवर टेक्नॉलॉजिकल इंटरवेंशन्स ते इम्प्लिमेंट करपाचो एक दुसरो प्रोजेक्ट। आणि तिसरो प्रोजेक्ट म्हणटा तो पोटेन्शियल ऑफ एडवर्टायझींग रेव्हेन्यू टू लोकल बॉडी, दॅट इज कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी। तांकां थोडो रेव्हेन्यू मेळप म्हणजे अपार्ट फ्रॉम द रेजिडेन्शियल ऑर कमर्शियल रेव्हेन्यूज, एडवर्टायझींग रेव्हेन्यूचेर विदाउट हॅम्परिंग द सिटी एस्थेटिक्स, म्हणजे सिटीचे कॅरेक्टर तसोच दवरून आमी एडवर्टायझींग पोटेन्शियलाचेर कसो भर दिवन आमचो रेव्हेन्यू वाडोवपाक शकतले कॉर्पोरेशनाचो।